गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे इलेक्शन मंगळाराक जाली। तेजे उपरांत आयज जे जिखून आयलो पॅनल चेतन देसाई बाळू फडके पॅनल हेंचे आयज जीसीच्या संकुलान जे पर्वरी जीसीचे ऑफिस आसा थंय आमी कशे जिखून आयले कितें घडलें हेजी भासाभास जाली। त्या वेळार जीसीच्या नव्या पॅनल जे आतां ते एकाच पॅनलचे जिखून आयले सगळे मेंबर तेमी अशें थारयलां की सद्या पितृपक्ष आसा ताका लागून ह्या काही दिसांनी त्या नव्या कमिटीन आपलो पदभार स्विकारचो न्ही आनी सोमाराक जेन्ना घटस्थापना आसा तेन्ना पदभार स्विकारचो आनी नव्या उमेदीन गोंयचे क्रिकेटीसाठी वावर सुरू करचो अशें थारयलां। ह्या शिवाय क्लबांक आमी कशे एप्रोच जाले, क्लबा कडल्यान आमकां कितें अपेक्षा आसा, गोंयच्या क्रिकेटीसाठी कितें करपाक जाय हेजेर तेणी भर दिलो। फुडाराक फुडचीं 3 वर्सां ही नवी कमिटी आयला ती स्टेडियमासाठी काम करतलीच, पूण त्याच वेळार गोंयचें क्रिकेट ज्या राष्ट्रीय पांवड्यार फुडें वचूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय हाचेर तेमी भासाभास केली। हेतूंक जास्त म्हत्व तेमी दिलां तें ज्युनियर लेवलाचेर जे आमचें क्रिकेट फाटल्यान आसा त्या क्रिकेटीक फुडें व्हरपाक साठी फुडल्या 3 वर्सांक आमी काम करूंक जाय असोय तेंचो एकंदरीत सूर आसलो। आतां म्हत्वाची आनी एक गजाल अशी आसा की BCCI जे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ हांची 28 सप्टेंबराक जी इलेक्शन आसा तितूंत गोंयचो प्रतिनिधी जे एका गोवा क्रिकेट असोसिएशनचो ऑफिशियल प्रतिनिधी कोण आसचो, जरी कोर्टाच्या आदेशाची प्रत घेवन रोहन गांवस देसाय जो सद्या जॉयंट सेक्रेटरी आसा BCCI ताणें आपलें नॉमिनेशन धाडलां आनी ताका BCCIचो इलेक्शन ऑफिसर आसा तेणी ताका मान्यताय दिला, पूण गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे जे आतां मावळटे जे अध्यक्ष आसा विपुल फडके हांणी तेंचे एप्लिकेशनाक ऑब्जेक्शन हाडलां आनी ऑफिशियल ऑब्जेक्शन गेल्या आयताराक तेमी ईमेलान BCCIच्या इलेक्शन ऑफिसराक धाडून दिला। ह्या एप्लिकेशनाचेर स्क्रुटनी जातली ती शुक्राराक आनी शुक्रार सांजचे BCCIचे जे इलेक्शन ऑफिसर आसात जे AK ज्योती हांणीच गोंयचे क्रिकेटीचे पण निवडणूक अधिकारी म्हणून काम केल्ले ते हेजेर डिसिजन घेतले की बाबा की आपले रोहन गांवस देसाय हांचे जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे नॉमिनेशन आसा तें सारकें आसा काय चुकीचें आसा तें भायर मारप काय दवरप। जर तें भायर मारलें जाल्यार गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक ह्या इलेक्शनाक प्रतिनिधित्व नासतलें, घेतलें जाल्यार रोहन गांवस देसाय हांकां परत एकदां BCCIक पदाधिकारी म्हणून मेळपाची संद खूब जास्त आसा। गोवा क्रिकेट असोसिएशन आतां एका नव्या उमेदीन फुडें वचपाचो ठरयता, पूण ह्या वाटचालीक क्लबांची भुमिका म्हत्वाची थारतली। आतां जर आमी पळयलें ह्या मंगळाराक जाल्ल्या इलेक्शनाक ज्या मेंबरा कडेन जास्त क्लब आसले, ज्या मेंबरांनी क्लबांचो अभ्यास केलो, जे क्लबांच्या संपर्कान व्यवस्थीत आयले तांकां क्लबांनी मदत केली, ते बऱ्या भशेन जिखून आयले। ज्या मेंबरां कडेन क्लब नासले त्या क्लबां कडेन वचूंक ना, तांकां क्लबांनी फाटिंबो दिवंक ना, तांकां हें जिखून येवंक शकत जालें ना। हेंच कारण धरून फुडले 3 वर्सांक क्लबांचे म्हणणें आयकून गोंयचे क्रिकेटी लागून कितें करूंक जाय, गोंयचे ग्रासरूट क्रिकेटी लागून कितें करूंक जाय हितून क्लबांची भुमिका म्हत्वाची आसतली। आतां वेगवेगळ्यो सब कमिटीज जातल्यो, बाकीच्यो कमिटीज जातल्यो, त्या कमिटींक ह्या क्लबांकय प्रतिनिधित्व मेळटलें अशें दिसून येता। एकंदरीत गोवा क्रिकेट असोसिएशनची जी इलेक्शन जाली मंगळाराक तितूंत क्लबांचो वांटो हो म्हत्वाचो ठरलो आनी क्लबांनी जी भुमिका घेतली ताका लागून चेतन देसाई बाळू फडके हांच्या पॅनलाचे सगळे 6 जाण जिखून येवंक शकले हें स्पश्ट जालां।